जेजून कितें म्हणलें तें तुमी आयकलां. तो तांचे शीं वचून तांकां स्पर्श केलो आनी तांकां सांगलें भिवू नाकात म्हणून. जेन्ना आमी मागणें कोत्ता, आमी मिसाक येता, साक्रामेंत घेता, तेन्ना आमी जेजूक अणभवता. पूण जेजूक अणभवूंक जाय जाल्यार आमचे मदें खूब अपेक्षा आसता, एक्सपेक्टेशन. आमी असो ताका अणभवतल्या ओ तसो अणभवतल्या म्हणून आमच्या मनांत आसता. आमी जाणो की आमच्या संबंदांनी अशेंच घडटा. कोणाक मेळोंक वेतलें जाल्यार ओ एक मुलाखत इंटरव्यू दितलें जाल्यार ओ कसल्या उत्सवाक वचत जाल्यार आमच्या मनांत कितें तरी एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा आसता. ते भाशेन तें जावंक जाय, घडोंक जाय. पूण थंयसर गेली म्हणटच सगळें वेगळेंच घडटा. आनी अशें वेगळें घडलें म्हणटच आमी रोखो कितें करूंक जाय पळय ती दुसरीं पावलां कशीं मारूंक जाय पळय ती. आनी त्या वेळार आमी खूब पाटी देवाक उलो मारता आनी रोखडोच देव आमकां मदत करता. परिक्षेन पर्यंत आमी सुटावे दिता तेन्ना खूब पाटी आमी अभ्यास केलेलो आसता पूण त्या वेळार तें येना. तेन्ना आमी देवाक उलो मारता आनी मागीर देव आमकां रोखडोच दिता आनी मागीर करूंक लागता. एके वतीन तो आमकां स्पर्श करता त्या वेळार आनी भिवू नाका म्हणटा आनी फुडें पावलां मारूंक दिता. आतां पेद्रू, जाकोब आनी जोआंव हांकां घेवन तो वेता. तांच्या मनांत कितें आसलेलें, कितें चलतालें, तांची अपेक्षा कितें आसलेली, ते हे पळय रोमकार आसलेले तांच्या देशांत आयलेले, तांकां ताणें भायर गेलेले आसले. पूण तांकां भायर धांवडावपाक कोण तरी तांचो एक फुडारी आसूंक जाय न्हय, राजा कोण तरी. घोडेक दाविदा सारको आसूंक जाय. आनी अशें म्हणलेलें आसलें की दाविदा सारको कोण येतलो आनी ताची सगळीं विजमितां उलोवप पळोवन होच गाय तो म्हणून ही अपेक्षा तांच्या मनांत आसलेली. पूण जेजू तांकां सांगता हाच्या आदीं म्हाका ते फुडारी, फारिजेव, धर्मशास्त्री धरतले आनी म्हाका भरपूर मारहाण करतले, भायर आयतले, खुर्सार खेळायतले. पूण हांव तिसरे दिसा पुनर्जीवन जातलो. हें तांकां समजोंक ना. ही तांची बिलकूल अपेक्षा नासलेलीच. ते एके वतीनच चिंताले. आनी तेन्ना जेजू तांकां वत्ता आनी दाखयता आपूण कोण पळय तो. ताचें रुपांतर जाता, म्हणजे रूपच बदलता. ताचें तोंड आनी सगळेंच आंग इतलें लोकलोकीत धवेफूल जाता, वस्त्रां सगळीं चमकतात. आनी हे आतां ते स्थितीन आसलेले अशें ताका अणभवतात आनी ते सारकेच भिरांतीन पडटात. अरे हे कितें म्हणून चलता. आनी असले स्थितीन तो येवन तांकां स्पर्श करून सांगता भिवू नाकात म्हणून. तुमी घोडेक म्हाका मोत्ताणा पळयतल्यात पूण तेन्ना तुमी उगडास दवरात की हांव हे भाशेन चमकतलो मेल्या उपरांत. आनी हो चमत्कार तुमचें सगळें घडटलो, कित्याक तुमचेंय जिवीत सगळें बदलतलें. तुमी सादी मनशां पूण हांव जेन्ना तुमचे भितर येतलो बावतिजमा वरवीं आनी हेरां साक्रामेंता वरवीं, तेन्ना तुमचेंय जिवीत बदलोंक लागतलें. आनी तुमचे जे अणभव आसात असलेच आसतले, कित्याक तुमी तर म्हजे पाटलावदार आसात जाल्यार तुमकांय तेच भाशेन ते करतले. पूण तेन्ना तुमी भियों नाकात, कित्याक हांव तुमचे बरोबर आसा आनी ते तुमकांच करिना, ते म्हाका आजुनूय करतात.
म्हणटच हे भाशेन आमचें जिवीत दिसा दिसपटे बदलत वेतलें आनी आमी अदीक आनी अदीक जेजू सारकीं जावंक लागतलें हांव. आमची पिराय जाता ते प्रमाणे आमकां खूब वस्तू वेगळीच तरेन समजोंक लागतात. भुरगीं आसतना आमी म्हणल्यार तूं एके वतीन समजतलें हांव, पूण मातशी अणभव आमकां घडले असले म्हणटच आमचें सगळें जिवीत बदलता. आमचेंय रुपांतर जावंक लागता आनी आमचें रुपांतर खंयसर जावंक जाय, अदीक आनी अदीक जेजू सारकें जावंक जाय. नाजाल्यार आपलेपणांत तर आमी पडत जाल्यार आमी निराशेपणांत आमचें जिवीत सारतलें हांव. सगळें आमकां संवसारी मेळ्ळें तातूंत आमकां धादोसकाय ना. पळयात तुमी, तें मेळ्ळें की ना, मेळसर आमी खूब वावुरता. मेळ्ळें म्हणटच तातूंत आनी कितें हांगाय म्हणटा कांयच ना. मागीर आनिकूय जाय आमकां. पूण आनीक मेळ्ळें की ना आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक निराशेपणांत आमी सारूंक लागता. भितरल्यान आमी खुशालकायेन जियेना आनी धादोसकाय म्हणली ना आमकां. हें सगळें मेळ्ळेलें आसा पूण धादोसकाय ना. कित्याक आमची धादोसकाय फकत देवा सोबेंच आसा. कित्याक देवा विरेत आमच्यान जिवंक जायना. आनी ह्याका लागून आमी सगळीं जाणां मिसाक येता, मागण्यांत रावता. पूण आमचो हो हेतू आसा की जेजू आमचो देव आनी आमचो दोनी. तो आमचो गवळी, तो आमचें जिवीत चलयता. आमी ताचे सांदे, ताचे कुडींत आमकां सगळें मेळटा आनी ताचे कुडींत आमी एकामेकाक समजोंक लागता. हे भाशेन ताणें आमकां ही दिशा दिलेली आसा, हो मनोभव दिलेलो आसा, एटिट्यूड. कित्याक ताचे वरवीं आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक परिपूर्ण जायत वता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, तर आमी कितें म्हणून करूंक जाय? आमी पयले स्वातेर आमची चिंतना भावना आसात न्हय, तांकां आमी आजीर जावन ती जेजूच्या ताब्यांत करूंक जाय. आतां आमी एके आणयेंत वो कपांत वो ग्लासांत उदक घातलें की ना, तें तें दवरूंक जायना, तें रिकामें करूंक जाय. रिकामें केलें की ना तें सगळें भायर वता. तेच भाशेन भितर आमची चिंतना भावना आसा ती आमी रिकामी करूंक जाय. कशी करतले हांव? सुस्कार भायर सोडटना तें सगळें भायर वता. आमी जाणो, मातशें थोडी अभ्यास केलेलो आसा आमी. भायर आमी ऑक्सिजन आमी भितर घेता, पूण भायर आमी कार्बन डायऑक्सायड सोडटा. हें आमकां दिसती पडना, पूण हें आमी जाणो. आनी अशें करिना तर आमी गुदमरोन मरतले, म्हणजे तोडफोडून थिचरूच सगळें पॅक जावन आमी मरतले. ताका लागून हें भायर काडूंकूच जाय. न्हयच आमच्या भितरली ती गॅसी आसात त्यो, पूण आमची चिंतना, आमची भावना, आमची चाल ती भायर काडूंक जाय. भितर दवरीत तर ती आमकां तोडफोडून मारूंक लागतलें. आमचें जिवीत डिप्रेस जातलें. आनी डिप्रेशनान खूब जाणां आहात आमी मागणें कोत्ता, कशी आमी डिप्रेस जाता काय म्हणटा. कित्याक तुमी हें सगळें भायर काडूंक ना. कित्याक म्हणून दवरपाचें? आमी कोण? आमी कोणूच न्हय. पूण हें कित्याक बेश्टो साठो आमी भितर दवरता? सगळें भायर काडया, जेजूचेर दवरया, स्वतंत्रपणी रावया. आनी हे परी तर आमी भितरल्यान रावत, भायल्यानूय आमकां स्वतंत्रपणी रावंक ही संदी मेळटली. हिंचेच वस्तूक आमी चिटकोन रावचें ना, पूण त्यो त्या त्या प्रमाणांत आमी वापरतल्या देवाचे मोहिमे पासत आनी एकामेकाचे सेवे पासत. तितलेंच. तर म्हाज्या भयणीन, एक म्हणजे आमी हाजीर जावया आमच्या चिंतनाक आनी भावनाक. दुसरें म्हणजे ती ताका समर्पण दिवया. सुस्कार भायर सोडटना भायर काडून दवरया आनी सुस्कार घेतना ताचें बरेंपण आमचें सगळें भरोन येता. जशे भाशेन आमी ऑक्सिजन घेता तेच भाशेन जेजूचें जिवीत आमचें सगळें भरोन येता. तो आसा आमचे भितर. पूण हें भायल्यांतल्यान आमी अशें करूंक लागलें की ना, भितरलें आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक ताच्या आसल्यांत घडोवन येता. आनी आमी आमची उतरां, कन्यो, चाल ताचे सारकी करूंक लागता आनी दुसऱ्यांक तें कळोंक लागता. पूण आमकां कितें जाता? आमी शांतीन आसा, आमी संतोशान जियेता, आमी उर्बेंत आसा आनी आमी कितेंय करपाक तयार आसा. कसलेय संकश्ट येवनी आमी जाणून तें कशें सावरांक जाय पळय तें. हें सगळें जेजू कडून आमकां मेळटा आनी ताचें सगळें आमचें जिवीत रुपांतर जायत वता. जेजून आमकां सांगलां तेच भाशेन आमी आमच्या जिविताच्या एकोठान जिवया. तुमकां हांवें म्हणलां जेजूचें जिवीत आमचें जिवीत न्हय, तर तो रातचो
आनी सकाळचो आपल्या बापाय बरोबर वेळ सादतालो. थोडो तरी सारात 5 मिनट सुस्कार घेता तेन्ना आमी जेजून बरोवन येता. सुस्कार भायर सोडटना सगळे आमचे भितर हातलें जेजूच्या नांवान भायर काडात. आनी जेजूच्या नांवान भायर काडलें रोखडेंच तो साफ सूफ करून आमकां आपल्या जिवितान भरून काडटा. आनी हे भाशेन न्हिदोंक गेली की ना 5 मिनटांनी भितरल्यान तो आमकां थऱ्यार हाडटा. कित्याक भितरल्यान आमची संरचना स्ट्रक्चर्स पातकाचे घडलेले आसतात आनी ते स्ट्रक्चर्स आमकां आपल्या ताब्यान प्रोग्राम्स आसात आमचे भितर हे सगळे भायर सरोंक लागता. आनी तो आमकां ते सुटावे करून आमचें जिवीत ताचे चालींत ताचे स्वतांत तें घडून हाडूंक तो आमकां संदी दिता. म्हणटच सकाळीं उठलीं की ना 5 मिनट ताका एकवटान रावली की हें सगळें थाऱ्यार येतलें बसतलें आनी आमचें जिवीत जेजूच्या एकवटान दीसभर मागीर आमी सारूंक लागता सोंपेपणी. अशें करात. हांवें तुमकां बोगोर बोगोर सांगलां पूण हें म्हजें न्हय, तें जेजूचेंच जिवीत. आमी क्रिस्तांव म्हणटा ताचेंच जिवीत जियेत हांव. तर हे परी जियात आनी तुमी पळयतल्यात आमचें सगळेंच जिवीत रुपांतर जायत वेतलें. सगळीं जाणां आमचे हात अशें शेवटीन धरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजून आमी बरोवन येता. जेजू सगळें आमचें सगळें भितरलें आसा, कुडींत मनांत आत्म्यांत ह्या सगळ्या पावंड्याचेर. तर हें सगळें जेजूच्या नांवान भितरल्या भितर जेजू जेजू म्हणून सुस्कार काबार जाय पर्यंत तें भायर काडात. जेजूचें दवरलें की आमी नितळ निर्मळ जाता. जेजूचें जिवीत आमचें सगळें पोत्तून बरोवन येता आनी आमी ताचे सारकी ओदीक आनी ओदीक प्रत्येक सुस्कारांत जायत वेता.